जनावरां म्हणजे आमची गाय गोरवां बी आसता आनी ती सगळी रस्त्यारूच आसता, ताका लागून मातशें लोकांनी कॅर घेवंक जाय. अशें पयलीं गजाली घडल्या न्हू की कोणाची सुणे बिणे हो सुणे व्हेल्या, हांगा खूब जाणां गांवांत व्हेल्या, ताका लागून भिरांत कशी आहा गांवांनूय बी. ती भिरांत पयस करपाक लागून आमी एकामेकांनी सपोर्ट दिवपाक जाय एकामेकांक. जाल्लें म्हटल्यार हांवें आमचो सुणो आसलो न्हू फुडल्यान, हांव घरान काम करतालें, तो दारा कडेन येवन भोंकपाक लागलो. म्हणून हांव तशेंच फाटल्यान गेलें, फाटल्यान पयलें म्हणजे सुणो फास्ट धांवपाक लागलो म्हणून फाटल्यान गेलें. पळय जाल्यार तेच्या फाटल्यान तो बिबटो वाग धांवतालो, तें हांवें पळयलां. आनी मागीर हांवें बेगीन दार धांपलें आनी फूल लायटी ऑन केल्यो. 7:30 8 अशी जाल्ली सांजची. सांजची आनी घरान कोण नासलें, हांव एकटेच आसलें. हांगा जेन्ना उडी मारतालो तो दुर्घटना असतो करून तेन्ना तो पडा आनी बोवाळ सगळो. मागीर तो 5 मिनटान तो खंयचो स्पिडीन पळोवन तो मागीर एक साल्वार जाय न्हू, मागीर तो 10 मिनटांनी पिनून गो मोडटा. 2 फावटी येवन गेलो तुमच्या? हय 2 फावटी येवन गेलो.